Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu, Maiman Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो गेले त्या शुक्रवार दिसा आम्ही पहिल्या प्राजित काळाच्या शुक्रवारा आम्ही जेजूच्या ताळण्या विशयांत निहाळ केलो आणि कशें जेजून आपल्या बापा सांगता ती अपुर्बाशी घडयो करशिल्यो मागण्याच्यो 40 दीस आनी 40 राती आनी ह्या वेळार तो ताळण्यांचे जैते वंदलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बाबा भयणीनो आमी देवाच्या संगतपणांत कितले आसाव तितले चड आमी आत्मीक रितीन वाडटा. कितले आमी देवाच्या संगतपणांत आसाव तितले चड आमच्या जिवितांत आमी बळवंत जाता. देव आमचे संगता आसा. आमचें जिवीत भोव अपुर्बाचें जाता. आमी हेच्या आराधना वेळार जेजू सांगता आमी या ताबोर पर्वताक. ताबोर पर्वताचेर जेजू गेलो आनी थंयसर ताच्या बापा सांगता तो वेळ करसूंक लागलो, मागण्यार पडलो आनी ह्या वेळार आमी पळयता ताजें सारकें बदल्लें. ताजें सगळें रुपसू तें धोवें जावंक पावलें. ताजें तन परस जळोवंक लागलें. तांची मोस्तायकी सुर्या वरवीं चड सोबी जावन परस जळ्ळी म्हणटा देवाचें उतर. बाबा भयणीनो आज आमी देवाच्या हाजीरपणांत आसूंक जाय. आमची जिणी परस जळोवंक जाय. आमचे हर एक दीस आमचे जिवितांत आमी चलची साल समकण ती क्रिस्ताची जायज आनी त्या वेळार मात्र आमचें जिवीत बरें जाता. हो प्राजीत काळ आमकां 40 दीस देवान आमकां दिल्ले ताच्या सांगतपणांत आसूंक आमी ताचे सारके जावंक. कित्याक आमी देवाची भुरगीं ताचे चडशीं वचोंक आमी पवित्र जावंक जाय. कीर्तनकार म्हणटा 20 आनी 4व्या किर्तनांत सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर सोडूंक कोण सकात. सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर सोडूंक कोण सकात. ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकात. देवाचें सांगता किर्तनकार नितळ हात नितळ काळीज निर्मळ काळीज आसलेलो. फटकीरपणाचेर आपलें मन दवरिनासलेलो आनी शपथ घेवन पेल्याक पसयनासलेलो. ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सुरवंदरा देवाची नीत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हो भयणीनो आमी नितळ काळजाची जावंक जाय. नितळ हाताची जावंक जाय. निर्मळ मनाची जावंक जाय. आमच्या जिवितांत फटकीरपण आसूंक नजो. कपटपण आसूंक नजो. आमी पेल्याक पसयना हें म्हणटा किर्तनकार आनी ह्या वेळार आमकां आशिर्वाद मेळटा. आज आमी देवाचो आशिर्वाद जोडया. आमच्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद जोडया. आमच्या भावा भयणीक देवाचो आशिर्वाद जोडया. जेजू आतां आमचे मदें येता उंड्या रुपार आनी ह्या जेजू सारके आमी जावया आनी ताजो भरपूर आशिर्वाद सोडया. नितळ काळजान नितळ मनान आतां सुमयाक आमी आराधन करया. आराधन तुका बापा आराधन तुका
आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन ख्रिस्ता ख्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका बापा आराधन तुका ख्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर त्यो केलोय मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय मनशाक तुज्या सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय मनशाक तुज्या सारक्या सोकंताचे अधीन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा सौम्यान जेसू या पवित्र गुंड्यार परादराच्या आम्ही तुका काळजान तावन आराधन करता सौम्या मनशा पवित्र करच्या खातीर तूं ह्या संवसाराक मनशाचे रूप घेवन आयलोय हो सुंदर संसार सौम्या तो पवित्र केलोय तुवें मनशाक तुजेंच रूप तुवें दिलें आनी हो पवित्र संसार मनशाच्या अधीन केलोय कित्याक सौम्या तुवें मनशाचो आमचो मोग केलोय सौम्या जेजो हर एका मनशान तुज्या संगतपणांत जिवचें हर एकल्या मनशान तुजो पवित्र मोग भोगचो हर एकल्या मनशान ह्या संवसारी वायटाचेर खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या त्या हाजीरपणांत पवित्र जावन जियोंक सौम्या तुजी कशी जाली सौम्या तुज्या त्या पवित्रपणान हो संसार सर्ग करूंक तुवें चिंतलोय हर एकल्या मनशान काळोखी जिवितांतले भायर येसय आपणा भितरांतल्या पातकाच्या ओडण्यांत हांव सुटका जोडीसय आनी ह्या मारी पात मनशाच्या काळजांतलो जिवितांतलो आत्म्यांतलो आनी कुटुंबांतलो काळोख पयस करच्या खातीर सौम्या आमचे मदें उंड्या रुपार तूं आजार आसाय सौम्या जेजो आमचे खातीर खुर्सार तूं मेलोय आनी त्या खुर्सार
तुझे आमलीक रग सोम्या आमचेर वाळयले कित्याक मनशाची अशी पातकाची कथा धुवन काडून मनीस आपट्टो तुज्या सारकेचो आनी स्वरुपाचो जावच्या खातीर सोम्या तुजी खुशी जावन नासली ह्या खातीर जेसो ह्या पवित्र उंड्या रुपार आसच्या तुका आमी आराधन करता तुका मान करता मनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय मनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो मनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो मनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो कांकार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो आराधन तुका बाबा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रियेक देवा सोम्या जेजो मनशा पवित्र करच्या खातीर एक मिनट मुखार तूं गेलोय सोम्या अरे एकला मनशा ती तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें धडलोय तुझ्या अपोस्तलां पवित्र आत्मोन दडन तांचे जीवन पवित्र केलय तांची जीवनांत दैवीक सत्तेन तांकां भरलें वाच्या सकत तांकां दिली तुका तुजें रूप जावच्या खातीर तांकां सोम्या धैर्यान तुजी शुभता परगट करचें धैर्य तुवें दिलें सोम्या ह्या पवित्र आत्म्याद्वारे कुरपेचो पावस तांचेर वतलोय सोम्या आमी पवित्र जावच्या खातीर तसो पवित्र आमकां दिलाय आमी सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून तुजे सारकी जावन सोम्या सगळ्या संवसाराचें रूप बदलची सकत आमकां दी सोम्या ह्या आराधनार आज आमी आराधना कायिल्ली तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरून तुजे सारकी जावच्या खातीर आनी तुजें उतार परगडच्या खातीर तुजी विचित्र कृत्यां मनशां मदें करच्या खातीर आनी तुका जिवी साक्ष जावच्या खातीर सोम्या आज आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर सोम्या आमचें तें राव आमकां आदार दी आनी आमचें जिवीत पवित्र कर आमकां आमी तुका आराधन करता पवित्रत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा पवित्रत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा कृपेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ आमकां कर कृपेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ आमकां कर पवित्रत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा पवित्रत्म्या पाराक्लिता कृपे दातारा कृपेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ आमकां कर कृपेचो पावस आमचेर शेणाव नितळ आमकां कर आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रियेक देवा हालेलुया 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 गांजे तो ग्लाब ते महिमा जे दान तुका
सर्गीच्या बापा आमच्या हृदयान तुका माई मन तुका आमच्या मध्ये तुझ्या पुतातडीला सर्गीच्या बापा आराधन तुका पवित्र आराधन तुका जिजो आमच्या सुमी आराधन तुका हालेलुया 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 Bushiam Bobini now. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 भाविनीनो देवाचे पवित्र म्हणो जेजू ख्रिस्त ती मात्र नाही सुरवेल्या काळार तावनसो या पवित्र पण मनुष्याकुळेर वळले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पृथ्वी रीती असली आणि ही रीती असली पृथ्वी देवान आपल्या पवित्र आत्म्याच्या रूपान त्या सत्यान ती रूपान रूप ताका दिले हो संसार ताणे रचलो मनशाक ताणे रचलो मनशा ताच्या सारक्यासो रचलो मनशा तीन ताचो सुवास केलो आनी ह्या परी आपले रूप संवसारांत आमचे दिसच्या खातीर देवान मनशा पवित्र करून रचलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेन्ना मनशान पाताक धरले देवान मनशा तितल्यार सोडूंक ना मनशा असो देवान व्हरतो मोग केलो तशें पातक दोन काडच्या खातीर देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारीन धाडून घेवसान गेलें आपल्या पुताक संवसारीन धाडून मोरयेक प्रत्येक स्त्रीक विसरून काडली मोरयेक आनी ह्या मारी पात एक स्त्री पवित्रपणाचो गुर्तो जाली आनी तिचे मारी पात आपल्या पुता जेजूक त्या संवसारान दिलो अशें मनशाची कूड आनी आत्मो सगळें मनशाचें जिवीत तें पवित्र केलें आनी ह्या मदीं पात सोम्यान आमचे मदीं येवन आमचे मदीं वस्ती करून आमचो संवसार आमचें कुटाम आमचें जिवीत आमचो वावर आनी आमचे हर एक आमची राठवण हर एक जावं दी आमचे जिविताचे हर एक स्तर ताणें पवित्र केलें प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजून आनी एक मेट मुखार वचून भाव भयणीनो ताणें त्या कुर्सार मरून त्या कुर्सार तावन आपलेंच रगत मनशा कुळाचेर वारयलें आमकां देवाचें उतार सांगता सद्या सोम्याच्या रगतान मनशाचें पातक परत्या रितीन तें धुवन काडलें मनशाक नितळ केलें पातकाचें खत मनशा तावन आपल्या रगतान ताणें धुवन काडलें अशें हांव आनी तुमी हर एकलें देवा समोर पवित्र जावचे खातीर ताणें आमकां विशेष रितीन पवित्र केलें म्हूण आमकां देवाचें उतर सांगता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. असल्या देवाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया आमी तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू अर्गाने होगळाप तुका सोम्यान जेजू ह्या संवसारांत आमकां रस्तेल्या सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र हातांनी आमकां तुवें रस्तेल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू ह्या संवसारांत आमकां तुजें रूप जावन जिवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगळाप तुका सोम्यान जेजू ह्या रस्त्यांत आमकां विंचलो जावन मनशाक तुजेच सारकें आनी सुरपाय दिवन आमकां तुवें पवित्र रितीन रचलेले खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्यान जेजू आब्रामाक आपयलेली बरी आमकां हर एकल्याक आपोवन तुजी शीस करून तुजी भुरगीं करून तुज्याच तुज्याच रुपाचे आम जावन एक बरी जिणी जिवचे भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्यान जेजू मोरिया पर्वताचेर आब्राहामान तुका सॅक्रिफीस पेटयल्ली बरी हर एक दीस म्हज्या जिवितांत तुजी कूड आनी रगत आम भेटून ह्या सॅक्रिफीसा मरिपात म्हजें जिवन पवित्र तुवें करूंक म्हाका तुवें अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्यान जेजू बेतेलाच्या
पवित्र स्वातेर जाकोबचें जिबीत तुवें पवित्र केल्ले बरी ह्या देव तेंपलांत एका आयतारा आनी एका मिसा वेळार आनी भक्ती कार्यां वेळार ह्या पवित्र देव तेंपलांत म्हजें जिवन तुवें पवित्र केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू ओरेब पर्वताचेर मोइशेक तुवें जळच्या बोल्यान दिश्टीक पडोन तुजें पवित्र अर्पण उगडापे केल्ले बरी एका साक्रमेंताच्या आराधना वेळार कितलो पवित्र देव मनशां तो कितलो मोग दाखयताय म्हणलें म्हाका तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू सिनाय पर्वताचेर मोइशेक तुवें दिश्टी पडोन 10 उपादेश दिल्ले बरी म्हज्या जिणयेंत एका मिसा वेळार एका मागण्या वेळार कुटुंबाच्या मागण्या वेळार तुजें उतार म्हाका दिवन ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक म्हाका सकत दिवन ह्या उतराच्या बळान म्हजें जिवीत सलाशें तुवें केल्ले खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू होरेब पर्वताचेर प्रशांत वातावरणांत शांत रितीन तूं एलियाक दिश्टीक पडले बरी म्हज्या जिविताच्या कश्टांच्या घडयांनी एकसुरपणाच्या घडयांनी कंती बेजाराच्या घडयांनी म्हाका तुवें तुजो सांगात दिवन म्हजें जिवीत पवित्र केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू कार्मेल दोंगराचेर एलिया प्रवादी मरे पात तूं नेज देव म्हूण दाखोवन दिल्ले बरी म्हज्या जिवितांत हर एका संदर्भार म्हज्या कश्टांत पडटना पातकांत पडटना असल्या वेळार म्हजे संगता रावन म्हज्या जिवितांत अजापांक करन तूं म्हजो देव म्हूण तुवें म्हाका दाखोवन दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू उबार पर्वताचेर देंवसरान तुका वेल्ल्या वेळी तुका ताळच्या त्या घडये तुवें त्या उतरांत तुवें थंयसर त्या पातकाचेर जैत वेल्ले बरी म्हाकाय हर एका जिविताच्या घडयांनी येवच्या त्या ताळण्यांनी जैत व्हरोंक तुवें म्हाका कृपा आनी बळ दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू क्रिस्त जिणयेचें मूळ जावन अशें दोंगरा वयले प्रसंग तुवें तुज्या शिसांक दिल्ले बरी म्हज्या जिवितांत हर एक दीस हांवें कशें जियेचें म्हणलें म्हज्या देवाच्या उतरां मारी पात आनी म्हाका तुवें दिल्ल्या भुरग्यापणांतून आज म्हणसर दिल्ल्या क्रिस्तांव शिक्षणां मारी पात म्हजें जिवन तुवें पवित्र केल्ले खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू दोंगरार मागणें करन उसांबळ दर्याचेर सोलोन वादाळ तण केल्ले बरी तुज्या बापाच्या संगतपणान हांवें जिवन म्हज्या कश्टांचेर हांवें चलोन धैर्यान वयर चलोवंक आनी तशेंच उसांबळ जिणेच्या घडयेनी शांत रावंक म्हाका तुवें कृपा दिल्ले खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू तुजे कश्ट म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या कुर्सा म्हणी उबो रावन तुज्या आमलेक रक्तान अभिषिक्त जावन तुजे परी जावचे खातीर आनी तुज्या त्या कुर्स म्हज्या तुजे ते कश्ट नियाळून म्हज्या जिविताचे कश्ट तुका भेटून दिवचे भाग म्हाका फोव केल्ले खातीर अर्गाणी होगळा तुका सम्या जेजू सक्कड आमी आतां सुम्याची स्तुती करया देवान जेजून आमकां वर्ते रितीन पवित्र केला आमचें जीवन आशिर्वादाने भरलां तर देखून आमी सक्कड सांगात मेळोन आतां सुम्याची स्तुती करया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारया कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा
कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया कसत्यातल्यांचे कसाडू करता रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवण दिता कसत्यातल्यांचे कसाडू करता रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवण दिता बारादीक वजन आमचे तो वयता बारादीक वजन आमचे तो वयता सर्गीचे संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया सुकानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकानांतल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां लाभयता भुकेल्या पोरजेची भूक थांबयता भुकेल्या पोरजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 देवाचो पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता देवाचे पवित्र उतार आतां आमी आयकूंक वेता हे घडीभर आमची काळजां पवित्र कर म्हूण देवाच्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया बाबा भयणी देवाचें उतर मनशा पवित्र करता देवाचें उतर मनशा बोळ दिता देवाचें उतर आयकल्ले जेजूचे पापोस्तल तें उतार तांकां बळवंत करता घट करता पवित्र करता त्या देखून ते उतराक ते साक्ष दितात देवाचें उतर आमचे जिविताचें स्वरूप बदलिता देवाच्या उतरा वरवीं कितले जण वायट कोट्या स्पिरितान भरलेले नितळ जाले देवाच्या उतराच्या बळान लाजर फोंडांतलो भायर आयलो देवाच्या उतराच्या बळान त्या सुमयेच्या उतरान आरिगार उठून सरलो सुमयेच्या एका उतरान खडकार नितळ जालो सुमयेच्या एका उतरान जायराची दूख जिवांत उठली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता आम्ही सकट उभी रावया पवित्र आत्म्याची सगत आम्ही मागया तो पवित्र आत्मो आमची ती वाळो दी आमचे ती असले सर्व वायट खोटेपण पातक आनी कितें वायटाच्यो शक्ती नितळ करून दी देवाचें उतर पवित्र रितीन आमी स्वीकार करूंक
त्या देवाच्या उतराद्वारे आमचे जिवीत रुपांतर करूंक सोम्या सारके जावं परजळोंक आमी देवा त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी नीवु बंदाग संतोषवु नीवु बंदाग समाधानवु नीवु बंदाग संतोषवु नीवु बंदाग समाधानवु नीवु बंदाग ಹೊಸಬಾಳು नीवु बंदाग नव जीव नीवु बंदाग ಹೊಸಬಾಳು नीवु बंदाग नव जीव आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी नीवु बंदाग समृद्धियु नीवु बंदाग संपत्तियु नीवु बंदाग समृद्धियु नीवु बंदाग संतृप्तियु नीवु बंदाग बिಡುಗಡೆಯು नीवु बंदाग आरोग्यवु नीवु बंदाग बिಡುಗಡೆಯು नीवु बंदाग आरोग्यवु आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी आत्मरे बन्नी पवित्रात्मरे बन्नी हालेलूया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या स दिसा उपरांत पेद्रोको जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुमांको आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगराच्या सुवातेर जेजू आपोवन व्हरून गेलो. थंयसर तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तर उजवाडा बरी धवें जालें आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवंक लागले. आनी तो व्हडलो
पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या आमी हांगास आसचें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंब मारता, एक तुका, एक मोइशेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतालो तितलोसो एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपण गेलें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो, ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. तो ताळो आयकून शिसितले भियेले की धरणीर वमतेच ते शेवटाले आनी भियेले. देवाची उतर ये. एक घडी बोर बसया भाव भयणीनो. सकाळीचे आमी फ्रेश आसता न्ही गे. सकाळीं उठून आमी तोंड धुता, बरें फ्रेश आसता, सकाळी येता. मागीर आमी थोडी पटी कामाक वता. चिंत्या आमी 12 वरांच्या दनपाराच्या वताक भायर काम करता. 1-2 घंटे वताक आमी काम करना तेन्ना आमचें तोंड कशें जाता, सुबीत दिसता गे. हा परजळटा गे, काल जाता इल्लेशें खाळबाण म्हणटा न्ही गे. घाम आयिल्लो तोंडार बरो न्हू, तोंडार एक तर आमकां तेल आयिल्लें बरें तें दिसता आनी आमचें स्वरूप इल्लें काळपणांत बदलता. एका थंड जाग्याक गेल्यार आमी पळयता, आमचे कोणी बायल्या परगांवाक गेल्यार युरोपाक आनी थंयसर गेल्यार फाटी येतना गोरे गोरे जावन येतात. जर आमी कांय भशेन तामिळनाडू गेल्यार जाय लोतयेंत रावन आयल्यार आमी इल्लेशे काळशे जावन येता. म्हळ्यार पळया, आमची कात तीच. आमी हांगा जल्मल्ले, युरोपाक गेल्यार आमची कात इल्ली धोवी जाता. या तामिळनाडू असल्या गांवांक गेल्यार, या आफ्रिकेच्या गांवांक गेल्यार इल्ली काळी जाता. कारण कितें म्हळ्यार थंयचें वातावरणाक आमी पळया ताचो प्रभाव आमचेर पडटा. जर एका धुळीच्या जाग्याक तुमी गेल्यात, थंयसर आसली बरो धूळ आमच्या तोंडार हगड्यांनी पडटा. हांव काटी पडल्या पिरगजेंत आसलो 1 वर्स. आमी सदांय धूळ पुसची. आमच्या तोटांत आमी लायिल्ले केळंब्याचे कोले थोड्याच दिसांनी काळे काळे जाताले. कित्याक म्हळ्यार MRPची धूळ येवन त्या कोल्यांचेर बसतली. आमचें गार्डन 5वें गार्डन काळपणाक वतालें. कित्याक म्हळ्यार ताचेर बरो गोबर बसतलो. आमी उदक सोडचें आसलें आनी त्या वेळार इल्लेशें तें नितळ जातालें. भाव भयणीनो, आयच्या देवाचें उतर आमकां सांगता, जिवितांत आमी कसल्या परिसरांत जियेता तें गरजेचें. देखून आमकां 2 संगती आसात. आमी एक जावन आसा, आमी देवाच्या हाजीरपणांत जियोवचें, आनी दुसरें जावन आसा संवसाराच्या वातावरणांत जियोवचें. देवाच्या सांगतपणांत ह्या हाजीरपणांत जियेतलो मनीस ताचें जिवीत देवा परी तें जावंक पावता. म्हळ्यार आमी जाणां, एक भुरगें पळया, तें खंयच्या वातावरणांत आसा, ताची फ्रेंडशीप कोणा कडेन आसा. ल्हानशें भुरगें पळया, तें जर तर कोणी तें पोखरी वायनी कितें थोडी बटी उतरां बास्कट म्हणजे उतरां हें पुरा उलोवच्या वातावरणांत गेल्या भुरग्याच्या तोंडांत भायर सरचीं उतरांच विंगड. पूण जर तर गांवरावान रेस्पेक्ट देमे बरीं उतरां उलोवच्या भुरग्यां सांगतात पडलें जाल्यार तें भुरगें बरीं उतरां उलयता. म्हळ्यार ताण त्या गुंतवणुकीचे परिसर ताचेर प्रभाव घालता. त्या देखून आयचें देवाचें उतर
जेजूच्या जिविताचें एक घडीत आमकां हरयेकल्या की देवाच्या संगतपणांत रावूंक उलो दिता हें गरजेचें. आमकां देवान हे 40 दीस प्रायजिताचे विशेष रितीन दिल्यात. आमी वर्सभर सगळें आमचें जिवीत संवसारी जिवनांत आमी मग्न जाता, संवसारी वातावरणांत मस्तो आसता आनी त्या देखून आमकां गरज जावन आसा ह्या वेळार ह्या प्रायजिताच्या काळार हे 40 दीस आमी इल्लें संवसारी वातावरणांत मेकळें जावचें. त्या देखून आमकां पवित्र सभा ह्या वेळार आमची दबाजी कार्यां, आमची काजरां, आमची करारां, आमची कितें रोस, आमची कितें आचरणां ही पुरा देगेन दवरून आमी जावं पुरो बैलो संभ्राम, फुलां आनी कितें डेकोरेशन फुलां म्हणचे ते पुरा खरेंच म्हणजे कोणी फुलां म्हणनात, पदां म्हणनात असलें एक वातावरण कित्याक म्हळ्यार कांय पदां म्हणले तक्षणा पाताक जायना, फूल तुवें मांडल्यार पाताक जायना. पूण आमी त्या संवसारी संभ्रमांत विल्लें विंगड रावता आसतना देवाच्या आजीरपणांत रावतना आमच्या संवसारी जिविताचें कितें आमकां डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणटात ताचे तावन आमी पयस रावतना आमकां आमचें मन देवाचेर केंद्रीकृत करूंक जाता. समयाचें उतार आयकून तें नियाळूंक जाता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमकां जियोंक साध्य जाता. आनी ह्या खातीर बाबा भयणीनो हो प्रायजीत काळ आमकां मस्तूप आमकां जिवितांत अति प्रमुख. देखून हे 40 दीस आमी मोलादीक म्हणले की जाय कित्याक आमी देवाच्या आजीरपणान जियेसय. आनी हे लिसांव आमकां जेजूनच शिकयलां. जेजू कितें करता ताकाय फुरसत नासली, ताकाय मस्त काम आसलें. तो देवाचे उतार प्रगट करीत वेतालो, अजापां करीत वेतालो. आमी पळयता लोक ताच्या फाटल्यान येतालो, खेट लोकांचे खेटूच जाताले, जमे लोक ताच्या फाटल्यान येतालो. तो तर सरोवरांतल्यान गेलो जाल्यार आनी एका कुशीन लोक वचून तो पावच्या आदी लोक थंयसर पावतालो. कित्याक म्हळ्यार ताचें उतार आयकूंक तांकां इतलो संतोश भोगतालो. आनी पळया ताकाय फुरसत नासली. पूण जेजू कितें करता, लोक हांगासर म्हज्या फाटल्यान येता म्हणून सगळो दीस लोकांच्या फाटल्यान तो वचना. तो वेळ करता, आपल्या कामा मदें दोंगराक वेता, रातीचें मागणें करूंक वेता, बापा सांगता तो वेळ करशिता, आपल्या शिसांकी सांगता काण घेता आनी मागण्यांत तो बुडता, बापा लागीं उलयता. आमी पळयता थंयसर थंय मोइशे आनी एलिया पर्यंत ताचे कडेन उलयतात. तितलें एक अपुर्वाचें वातावरण थंयसर आसा. भाव भयणीनो, हें जावन आसा देवाचें संगतपणो. आमकां मनशांक ह्या संवसारी जिवितांत संवसाराच्या रितीन आमी जियेत आसतना भाव भयणीनो आमी अस्कत मनशां गेले त्या शुक्रार आमी नियाळ केल्ले आमी आनी आयताराचें गेले त्या आयताराचें आमी वाचप. आमकां संवसारी वातावरण आमकां सदांय ताळण्यो आसात. पाताक आमकां संवसारी कुशीन व्हरता, खोटेपणाक आमकां व्हरता. तरी पूण आमी ताचेतून बाचाव जायचे तर आमी ह्या संवसारी वातावरणांत देवाच्या संगतपणांत करसीजे. देवाचें उतर आयकत आसतना, देवाचें तो संगतपण भोगता आसतना, देवाच्या त्या रुपाचो एक अनुभव जोडटा आसतना, ते शांतपण आमी भोगता आसतना, पवित्रपणाचो परजड आमी भोगता आसतना आमकां ताचो व्यत्यास कळटा आनी ह्या देवाच्या संगतपणांत आमची मोत शांत जाता, आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. आमी देवाच्या पवित्र मोगाचो अनुभव करूं साध्य जाता. आनी कोण आमी मनशाची मोत शांत आसा, आमच्या जिवितांत आमकां गुंडायक आमी वेता, आमच्या संवसारी अस्कतकांचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता, आमचो राग कंट्रोल करूंक जाता, आमी आमचे अपसेट आमचे टेन्शनां उणी करूंक जातात, आमकां शांतपण अनुभव करूंक जाता, हेरांक आमी आयकोंक जाता, सोंसणीकाय जोडोवंक जाता, इल्लेशें आमी चिंता पटोवंक आमकां साध्य जाता. हाचे वरवीं म्हजें जिवीत कितें,
म्हज्या जिवितांत हांवें कितें करीचें, देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें, हें सगळें म्हाका नियाळ करूंक साध्य जाता. असल्या वेळार म्हजें जिवीत त्या दैवीक रूपान बदलता. आनी असो परिणाम कितें म्हणलें, जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता जेजूचें तोंड परजळ्ळें, तें धवें जालें. संवसारांत कोणेंच नितळ करूं जायना, त्या दोणकारान नितळ केल्यार तितलें धवें करूं साधना, तितलें धवें जालें म्हणटा देवाचें उतर. भाव भयणीनो पळया, देवाच्या उतराचो प्रभाव, तो देवाच्या संगतपणाचो प्रभाव आमचें कुटुंबां भावा भयणीनो परजळोंक जाय. आमचें वैयक्तीक जिवीत परजळोंक जाय. आमचें सामाजीक जीवन परजळोंक जाय. आज आमी कितें जालां, संवसारांत एक बोर दिश्ट घालया. आज आमचें जिवीत बरें ना देखून आमचें कुटां आमी आज पाड जावन येता. आमच्या जिवितांत परजळना. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारी वातावरणांत मस्त बुडल्या. जर आमी संवसारी जिविताच्या आशये फाटल्यान धांवता, संवसारी गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवता, संवसारी जिविताच्या अस्खतकायेन आमी भरता, आमची ती स्वार्थ भरता, आमची ती राग भरता, आमची ती दुस्मानकाय भोगता आमी भरता, आमी पारीकपणाची चिंतना भरता, आमकां द्वेश आमचे ती भरता, आमचें वातावरण सगळें काळबाण म्हणटा, परजळना आमचें जिवीत. आमचें जिवीत आनीक चड पाड जाता. ते देखून भाव भयणीनो, हो प्राजीत काळ हे रुपांतराचे घडीत म्हाका आनी तुमकां उडास करता. उंड्या रुपार आसतो जेजू, आमी देवाच्या संगतपणांत करसया, जेजू कडेन उलोवया, जेजू कडेन आमचें जिवीत वांटून घेवया, ताका आयकोंक शिकया. आमी आयकोंक शिकचे देवाक. सोम्याची उतरां आमच्या मोतीन पडाचे, ती गुडायक रोंबोचे, नियाळ करीचे. त्या वेळा मात्र आमचे ती तो दैवीक स्वभाव आमचे ती भरता, दैवीक परजळ आमचे ती भरता आनी आमचो प्रभाव हेरांचेर पडटा. सूर्य कितें करता, सकाळीचो सूर्य परजळटा आनी तो सूर्य परजळलो भुमीचेर कितें करता, वत पडटा. सूर्य परजळना, रातीचें सूर्य परजळना, भुमीचेर कितें आसा, काळोख आसा, काळोख आसा. दिसाचें सूर्य परजळटा, भुमीचेर कितें आसा, उजवाड आसा. सिंपल आनी विंत तत्व आमच्या जिवितांत. आमी परजळटा, आमच्या कुटुंबाचेर परजळ आसा, आमच्या समाजीन आमचे भोंवतणी परजळ आसा. जर आमी सूर्या बरी परजळना, आमच्या जिवितांत आमचे भोंवतणी परजळना, आमी काळोखांत आसता, तर सोम्याचो परजळ आमचेर पडूं दी म्हूण आतां आमी मागया. एक घडी बरो आमचे सक्कड इरादे आतां सोम्या मुखार दवरया. जायते इरादे आज आमी प्रत्येक रितीन पवित्र सभेक खातीर मागया. पवित्र सभेन पवित्रपण गरज. आज आमची पवित्र सभा ह्या प्राजीत काळार पवित्रपणान भरून दी म्हूण मागया. ह्या काळार जायते पवित्र सभेन जायत्यो संगती चलोवन आसात, जायते याजक ह्या दिसांनी रेतीर दिवन आसात, जायती भक्ती करया इगर्जीन चलोवन आसात, जायत्या इगर्जांनी कुर्सावटीची भक्तीपणां चलोवन आसात, जायत्या फिरगतांनी रेतीर चलोवन आसात, जायते कडेन विविधची मागणेची प्राजिताची करी चलोवन आसात. सगळी पवित्र सभा त्या पवित्र परजळान भरून दी म्हूण आमी मागया. सोम्या कडेन, सोम्या ही सगळी पवित्र सभा ते पवित्र कर, तुज्या संगतपणान जिवन दी. आमचे याजक, आमचे बेस्पो, आमचो लोक हर एकले आमी तुज्या संगतपणान जिव. सगळी पवित्र सभा आमच्या भोंवतणी आसच्या अक्रिस्तांवांक एक परजळ जशें कर सोम्या. आमची जिणी तांकां एक देखी बरीत कर आनी तुजें तें पवित्र रूप आमी ह्या प्राजीत काळार विशेष रितीन सगळ्यांक आमी तें दाखोवंक आमच्या बऱ्या जिणी दवरी आमी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून परजळूंक सोम्या आमकां आशिर्वाद दी. आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे करता हांव तुका,
जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका. कुटुंबा खातीर मागया. आमची कुटुंबां आज देवाच्या कृपेन परस जोडोंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी कितलोच कडेन राग आसा, कुटुंबांनी द्वेश आसा, कुटुंबांनी भक्तीपण ना, आमच्या कुटुंबांनी देवासपण उणें जालां. आनी आज कितलेशा कुटुंबांनी एकामेकाती मोग ना, पती पत्नी मध्ये मोग अस्कस जाला, आवय बापूय भुरग्यां मध्ये मोग अस्कस जाला. आज कितलीशीं आवय बापूय भुरग्यांचो मोग नासतना रडतात. आज कितलीशीं भुरगीं देवातावन पयस वेतेस आसात. कितलेशा घरांनी मागणेस ना आनी माया मोग ना, समाधान ना. मागे आमी सोम्या लागीं, सोम्या जेजू तुज्या पवित्र कृपेचो परजड हर एका कुटुंबाचेर घाल जेजू. आमची कुटुंबां रुपांतर जावं दीत. आमच्या कुटुंबांनी तुजो दैवीक परजड सोडून दी. आमच्या कुटुंबांनी तुजें हाजीरपण आसूं दी जेजू. आमच्या कुटुंबांनी मागणें आसूं दी. आमच्या कुटुंबांनी तुजें उतर आयकोंक वेळ आसूं दी सोम्या. आनी आमारी पात आमच्या आवयांनी, आमच्या बापयांनी, आमच्या मलगड्यांनी, आमच्या युवासांनी, आमच्या भुरग्यांनी जेजू तुजे सारकें जावंको आनी तुजो दैवीक परजड सोम्या आमची ती तो सदांच आमकां भोगूंक कर. आमची कुटुंबां तुज्या परजडान बर म्हण आमी मागता. जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका. मागया आमी प्रत्येक तरान आमच्या वैयक्तीक रुपांतरा खातीर आमी एकल्यांनी आनी एकलो बदलो दी म्हूण चिंतचें नाका. हांवें बदलसय, हांवें बरें करीसय, हांवें मागणें करीसय, हांवें जिवीत परिवर्तन करीसय. ह्या प्राजीत काळार मागया आमी सगळीं आमची एकल्यांनी आमच्या पिरगजन रेतीर आसा तशेंच एका पिरगजांनी सक्कड क्रिस्तांव भावां भयणींनी एक बरी रेतीर करच्या खातीर ह्या दिसांनी कुर्सावटेचें भक्तीपण आसा आनी तो भाग घेवन हर एकल्यांनी जेजूचे कश्ट नियाळ करन तांच्या आत्मीक जिवनांत हे परिवर्तन हाडन. आनी जायतीं जाणां देवातान पयस गेल्लीं आसात, वायट आनी कोटीजीनी जियेतात, वायट संवयांनी आमाल पिवणे ड्रग्स इत्यादी असल्या संवयांनी सांपडल्यांत आज तांचें जिवीत परस जोडून दी, एक परिवर्तन जावं दी. हो प्राजीत काळ सगळ्यांनी एक भक्तीपणाचें वातावरण आदारून तांणी आत्मीक कार्यांनी भाग घेवन इगर्जी जावच्या भक्ती कार्यांनी भाग घेवन हर एकल्यांनी वैयक्तीक रितीन मागण्याचो स्पिरीट तांचे ती घेवन एक जीवन परिवर्तन हाड म्हण आमी मागया. सोम्या जेजू आज हर एका कुटुंबान जेजू हर एकल्या क्रिस्तांव भावां भयणींनी वैयक्तीक रितीन तांचे जिवीत परिवर्तन जेजू करूंक तांकां कृपेन बर म्हण तुज्या लागीं आमी मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. मागया आमी भुरग्यां खातीर ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान परिक्षेचे दीस आमची भुरगीं परिक्षा बरयतात. ह्या भुरग्यांक सगळ्यांनी बरें करून शिकोवंक आवय बापूयनी कितले कश्ट मावन करून शिकयतना ह्या भुरग्यांनी बरें रिजल्ट हाडूंक परिक्षे गंभीर तरान घेवंक तांचे खातीर मागया. आनी ह्या भुरग्यांक ती जेजो एक रितीचो दैवी परजड तूं हाड. तांचे शिकाप गंभीर तरान तांणी शिकोवन बरें मार्क्स काडून आवय बापूयचे श्राम फळादी कर जेजो. ह्या भुरग्यांनी बऱ्या गुणांनी भरचें बरी कर. ह्या भुरग्यांनी बरी वाट धरचें कर जेजो. तुजो पाटलाव तांणी करूंक तुजे बरी जावंक आमच्या खरी एका कुटुंबाच्या भुरग्यांक जेजो तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी
करता तुका मागया आमी प्रत्येक रितीन आज जैतने हांगासर इरादे चडल्यात आशा म्हणली एकली भयण मस्तो टेन्शनार आसा तिका बरी भलायकी मेळोवंक मागता लिना म्हणली भयण तिका बरी भलायकी मेळोवंक मागता गोंयांत हांव एक भयण तिच्या दोगां भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून बरोवन पास जावंक मागता आनी एकली भयण गोंयांत हांव न्हू ती सोबत गांवाक आयला बऱ्या तरान पावल्या खातीर अर्गां दिता आनी एकली भयण आसून ता म्हणली तिच्या दुयेक एक बरी सैरीक मेळोवंक मागता एकल्यान लॉरेन्स जसिंता क्रिस्टल क्लॅरन्स आनी हांचे खातीर ते मागोवंक विनंती केल्या 90 वर्सांची एक भयण मस्त रेस्टलेस आसा तिच्या प्रत्येक तरान मस्त उत्साहबडी ती आसा तिने समाधानीन आसूंक बऱ्या तरान तिची जिवीत सोजिवंक ह्या उतर प्रायाचेर शांत रितीन जिवच्या पासत मागून आसात कुटुंबाची एका 1 वर्साच्या भुरग्याक अंडरसेंट टेस्ट म्हणजे पिडा आसा डाक्टरान सर्जरी करीचे म्हणा आनी ते सर्जरी नासतना हे भुरगें गूण जावंक मागता एकल्याक ताच्या शिकपा सरी जाल्लें बरें काम मेळोवंक आस्पत्रेंत एक बरें काम मेळोवंक ती मंगळूरांतच मेळोवंक मागता अशें जिणेन दवरले जिविताचे ध्येय सफळ जावचे खातीर मागता बदपे जावन सारेशन जास्मीन आपल्या कादर जिवितांत एक भुरग्याचें देण्या खातीर मागून आसात एक भयण आपलें भुरगें संपूर्ण बरें जाल्ल्याक रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां दिता एक प्रायवंत जोडें मंगळूरांत ते मस्त कश्टार आसा दोगांय प्रायवंत त्यांनी पिडेस्त भुरगीं पूत कांय करसाक धडिना मुखली वाट कितें कळना पूण तेज्या मोतीक उसवाड मेळोवं दी आनी कोण तुजें मोत पाड करता तेज्या मोतीक उसवाड मेळोवं दी म्हूण मागतात एकल्याक मेळोवंक आतले पयशे मेळोवंक आनी आपलें रीण परीक जावच्या पासत तो मागता एकल्याचे जाग्याचें डील जालां पूण आनी कितें रिजिस्टर जावंक ल्हान ल्हान आडखळ येतात त्यो सर पयस सरून बेगीन रिजिस्ट्रेशन जावचे खातीर मागता एक भयण परगांवांत आसून आसा थंयसर पांय दूख जाला पडून तो बेगीनच गूण जावचे खातीर मागता डॉल्फीन मॅरायन फूड्स म्हणली कंपनी ताची केस आतां सुप्रीम कोर्टाक गेल्या ह्या केसीन थंयसर तांकां जीक मेळोवंक तांचे बिजनेस परत्यान फाटीं मेळोवंक मागतात एक भयणीक तवळ तवळ मायग्रेन सुरू जाता आनी ती मायग्रेन पिडा गूण जावचे खातीर मागता बेंदूर तो रफायल म्हणलो भाव एका फिट्स आसल्या पिडेस्ता खातीर विशेष रितीन मागोवंक विनंती करता बदपेतान फ्रांसीस आपलो जागो बऱ्या मालान विकून वचोंक घरांत असले कश्ट परिहार जावंक पुताच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक मागता एक भयण आपल्या पांयाची दूख संपूर्ण तरान गूण जावचे खातीर मागता आनी पांय सोगाय गूण जमचे पासत मागता एक कुटुंबांत भाव भयणी मदें आसलो जाग्याचो समस्या परिहार जावं मागतात सोम्यान जेजू हे सर्व इरादे आमी तुका भेटून दिता ह्या सांगाता हांगासर रस्ते एकल्याच्यो गरजो सोम्या तुका आमी भेटून दिता जायतीं पिडेस्तां आसा सोम्या तुज्या दैवी कृपेचो आदार ती मागतात तांचे जिवीत मस्त कश्टांचें जालां हे सगळ्यांचे कश्ट जेजू परिहार कर हाळो कर तुजी दैवी कृपा मागता सोम्या आमी सकड दिंबेर पडया आनी सोम्याची स्तुती करया आनी जेजूची कृपा आनी आदार आमी ह्या विशेष रितीन मागया आनी दैवीक सगत आमची ती वळोवन दी ह्या आराधनाक आमकां कुमो केल्या दानीचेर ह्या आज हांगासर म्युजीक दिल्ल्या भावाचेर व्हिडिओग्राफी करतल्या भावाचेर डिवायन मोटिवीच्या मालकाचेर ताच्या शिबंदीचेर आनी सर्व आमकां कुमो करतल्यांचेर डेकोरेशन केल्या धर्मळीचेर सगळ्यांचेर आमी देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद मागया सोम्याची कृपा देवून येवन दी ह्या पवित्र दोंगरार ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजू नांव ताची दैवी सकत मेळोवन दी आमी सक्कड आतां आमच्या हातूबार सोम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yesu, 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 आराधना Yesu, Yesu, Jesus, Lord Jesus. Let your power come, Jesus. Lord Jesus, heal and touch every one of us, Lord. You let your power come and heal. Let us become holy. तुम्ही आज आमकां तुझे बरे पवित्र कर जेतो तुझे सगळं आमचे ते वाळून दे सोम्या तुझ्या आमले रक्तान आमका गुण कर जेतो संपूर्ण दर्जे सुटका आमका दी जेतो हर एक लांगा तर ती जेजो या गडे तुझे दैवी सुटकाने अदमुंद रूपांतर झाले जेतो आमचे दी रूपांतर तुझ्या दैवी सत्यान आमचे जीवित जे रूप बदले जेतो आमका जेजो आधारे जे जेजो हर एक आमका अपोड जेतो लॉर्ड टच एंड हील एवरी वन ऑफ us let your power let your holy blood Jesus let it come and touch us Lord hallelujah 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 सोम्याचा आशीर्वाद घेऊया आणि आमचे जीवित सोम्याक आमी समर्प्या रूपांतर जाल्ले जेजूचे पवित्र आशीर्वाद आमकां आमी घेऊया येद्या होडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेचा अस्कत विश्वा भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे स्फुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सासना सासना एका स्थाळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाढता आमेन. प्रार्थुया देवा वेची साक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सडवुनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनात आमेन.